मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवे पळयाच्यो हेडलायन्स. पावसाचो हंगाम आसा वाडत. 1 जूनाच्यान फुडले कांय म्हयने गोंयांत नुस्तेमारीक जातली बंदी. काणकोण खोतीगांव पैंगीण आशिल्ल्या ग्राउंडाची जाल्या अवतिकाय. कितल्याशाच खेळा मंत्र्यांनी ताची सुधारणा करपा खातीर घातलो हात, पूण अजून मेरेन काम जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली खंत. राज्यात तात्पुरतो पावसान घेतला विसव. हो सुको काळ उण्यात उणो 1 सप्तक तरी उरपाचो अदमास उक्तायला हवामान खात्यान. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कंत्राटदारांक उणी कामां करपाक कित्याक दितात हो प्रस्न गोंयकारांनी केलो. पूण ह्याच कंत्राटदाराक परत परत कॉन्ट्रॅक्ट्स दिताना सरकारान हे सगळे मतींत दवरला अशें दिसना. देखीक मडगांवची गत पळयात. वर्ल्ड फिल्मी नांवांचे कंत्राटदार सरकाराच्या आवडीचे. फुटलेल्यो सिवरेजीची पायपां, इबाडिल्ल्या उदकाची पायपलायनी, उण्या दर्जाचें काम आता दुर्मिळ जावचे परस प्रमाण जाला. गुन्यांवकारांक ख्यास्त जातली असो दावो मंत्री करता, पूण हे फकत उलोवपा पुरतेचशें दिसता आनी जमनीर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पयली सारकी निराशजनक दिसता. ताका लागून कंत्राटदारांनी केल्ल्या कामा कडेन आडनदर आनी आदार कित्याक जाता असो प्रस्न लोकांक पडला. तीन चार दीस जाले आमी पळयलां तें अशें की जो अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी आमी एक जी डेडिकेटेड लायन हाडटात कुंकळच्यान, एक 40-45 कोटीचो टेंडर, हे कॉन्ट्रॅक्टरान आपली केबल ले करतना 6 मॅनहोल फोडल्या. 6 मॅनहोल फोडल्या, तातूंतल्यान सिवेज लीक जाता. हे रिपेर करपाक काल सिवरेज डिपार्टमेंटान फॉर्च्यून म्हणटा आमचो एक माणावलेचो कॉन्ट्रॅक्टराक वापरून 1 मॅनहोल सारको केलो. आतां तांचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की आमीच ते रिपेर करतात, पण म्हाका तें दिसता ताच्यात तें रिपेर जातलें म्हणून. हालींच गोंयभर खबर जाल्ली आसा, तुवें पयलां आसतलें, आयकलां आसतलें की सिवेज चेंबर्स जे आसा पळय जायते कडेन खंय ते डॅमेज जाल्ले आसा आनी सिवेज चेंबर खंय डॅमेज जावन खंय ओवरफ्लो जावपाल्ल्या. आता सगळ्यांक खबर आसा सिवेज म्हणल्यार कसलें उदक तें, इट कॉन्टॅमिनेटेड वॉटर आनी हेल्थ हॅझार्डस. इट कॅन हार्म अ पर्सन, नॉट ओनली अ सिनियर सिटीजन, इवन अ चायल्ड, बिकॉज ड्युरिंग रेनी सीजन यू ऑल नो वॉटरबॉर्न डिजीज जावपाक शकता. आता कारण आमकां दिला त्या बास्तिनान मेळटा आयकूंक तें सिवेज खंय चेंबर्स फुटल्या कारण खंय हे गव्हर्मेंटाचे जे अंडरग्राउंड केबलिंग करतात, गॅस पायपलायन घालतात, मागीर कितें फोनाचे केबलिंग करतात अंडरग्राउंड, तेका लागून खंय ते डॅमेज जाल्ले आसा आनी थंय साकून खंय ते ओवरफ्लो जावपाला. सो हांव म्हणटा सरकारान खंय तरी हाजेर मातशें हितून हें करपाक जाय, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आनी जे कॉन्ट्रॅक्टरांक हें काम दिल्लें तेंचे कडल्यान फुल्ली हें भरपाय करून काडपाक जाय आनी एक काम करून काडपाक जाय म्हणून. आनी दुसरें एक सांगता लोकांकय मातशें सिवीक सेन्स मातशें सिवीक सेन्स आसपाक जाय लोकांक. आमी पळयलां जावं ते टॉयलेट्स एंड ऑल मेनी प्लेसीस वेर चेंबर्स क्लीन करतात ओर म्युन्सिपालिटीचे आमी ट्रक धाडटात आनी तितूंत आमी पळयलां कितले तरी प्लास्टिकाची बाटल्यो, सॅनिटरी नॅपकिन्स, डायपर्स, पॅम्पर्स हे मेळटात. दिस इज नॉट द थिंग्स टू बी थ्रोन इन द कोमोड और इन द टॉयलेट. सो दिस गोज इन कनेक्ट्स अँड दिस इज वॉट हॅपन्स आनी मागीर ती चोक जाता, सिवरेज लायन चोक जाता आनी हे ओवरफ्लो जाता विच इज व्हेरी हार्मफूल. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत आनी सानिका नागवेकर. आके मालभाट येल्लो अँड ब्लॅक टॅक्सी धनी संघटनेच्या वांगड्यांनी मालभाटात चलपी बेकायदो दुचाकी आनी कार भाड्यान दिवपाच्या व्यवसाया आड खर विरोध केलो. तशेंच पार्किंग मेळनाशिल्ल्यान दुकान धनी आनी थळाव्यांमदी केस्तावधी कोफुसाव जायत आशिल्ल्याचे तांणी उक्ताडार हाडले.
मालभाटात चलपी बेकायदो दुचाकी आनी कार भाड्यान दिवपाच्या व्यवसायाचेर कारवाई करपाचें आवाहन आके मालभाट येल्लो अँड ब्लॅक टॅक्सी धनी संघटनेच्या वांगड्यांनी केला. ह्या कार आनी दुचाकी खातीर सेरावली कोलवा हांगा परवानगी दिल्या, पूण एजंटान मालभाट हांगा आपले कार्यालय उबारला अशेंय तांणी नमूद केला. हाचेर खर कारवाई आनी परवान्याचो नियाळ घेवपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. तशेंच बाबू आजगांवकार हांणी रेंट कार आनी दुचाकी सेवेचेर केल्ल्या विधानाक घेवन ताचेर खर टिका केली. आज हांव पळयता एकटो म्हाजे कडेन आयलो की बायक मोटरसायकली बायक रेंट आहा ती ते मालभाटान एकट्याक त्रास करता एससी भुरगो. हांव म्हणटा की बायक रेंट ऑफ बायक आहा ती सगळे बंद करात, रस्त्यार आसा तितल्यो, आनी एकट्याचे चालू असल्यार हांव गिरावपा ना हिंका. सगळे बंद नाल्यार बंद करपाचें. ती कापासतात दवरा पयली करपाची. तें करनासतना कोणाकूय इंजस्टीस आपलो वोटर न्ही म्हणून तेजे त्रास करप हें आमी करपाक दिवचें ना. आनी आमकां हांगा त्रास जाता कित्याक इतले लागीं जालें जाल्यार मागीर आमकां हांगा भाडें कोण घेवपाना. ताका लागून आमी आमदारा कडेन बी गेल्ले, ताकाय सांगला बाबा आमचें अशें जालां म्हणून ताणें आमकां हेल्प केला की बाबू कितें आसा पळय चॅक करता तो सारको ना, तूं पयलीं तेजे डॉक्युमेंट चॅक करपा जाय. तूं लिगल आसा हांगा मारपाक शकता जाल्यार ताका धरल्यार कांय ना. तेजे आसा तें सिरावली धंदो आनी तो हांगा येवन करता म्हळ्यार आमचे सगळे कोर्टाचेर हे जाता. मागता ते आमकां नाका हांगा बंद. आमी पयलीं बी सांगला आनी पार्टीक लेटर केला, आमी म्युन्सिपाल्टी सगळ्याक लेटर केला, म्हणजे आमकां ते ऑफिस हांगा नाका. ओके. आनी फाल्यां जर हें ऑफिस चालू हांगा उरलें जाल्यार तुमकां कितें त्रास जातले? ना आमचे सगळे भाडे बी थंय वयतले न्हू, सो आमी हांगा बेश्टेच रावपाचे लायनीन रावन. फाटी जो आमी एक इश्यू म्युन्सिपाल्टीन जावं सगळे कडेन पेपर फायल केल्ले, ते पेपर तुमच्या मुखार दाखयता आमी. सगळे डिपार्टमेंटाक जावं RTO जावं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट A to Z खंयच्या डिपार्टमेंटाक दिवपाक जाय दिल्ले कित्या खातीर कारण रेंट कारा खातीर. बाबू आजगांवकारान काल एक स्टेटमेंट केल्लो आसा. जो स्टेटमेंट आसा तो मालभाटान एक रेंट कार ऑपरेट करता आनी तो ऑपरेट करता पळय तो ताका मालभाटकार सजयता, तशेंच आमचो आमदारूय ताका त्रास करता म्हणून. सो आमी हेजेर बाबू आजगांवकाराक सांगपाक सोदता जो तुजे कडेन मनीस येयल्लो आसा पळय, ज्या मनशान तुका मिसगायड करून तुवें एक स्टेटमेंट केला तो अक्षरशा रॉंग स्टेटमेंट केल्लो आसा. हो स्थानीक मालभाटकारांचो आनी जो आमचे टॅक्सी होल्डर जावं रिक्षा होल्डर जावं पायलट होल्डर आसा सगळ्यांच्या कोर्टाचेर आड येयल्लो आसा. सो आमी बेश्टे इलिगल जो ऑपरेट करता तेजेर आमी लेटर केल्ले आसा. सो ते प्रमाणे जे लेटराचेर तेणी मुखार एक स्टेप चालू आसल्या प्रमाणे बाबू आजगांवकार सांगता जो हो स्टेप जाता पळय आपूण हो बंद करपाक दिवपाना, आपूण हेजेर करतालो सगळ्यांक बंद करपाक पडटलो. हांव सांगपाक सोदता बाबू आजगांवकाराक तूं हेजे व्हडलो एक्स डेप्युटी CM जावन आसलेलो आनी तूं मडगांव MLA म्हणून रावलो, इलेक्शनाक रावलो, MLA इलेक्शनाक रावलो. फकत तुका इतलें सांगता तूं मडगांव वाठारांत भोंवतालो जेन्ना तुका खबर आसपा मालभाटान जितले भोंवताले पळय तेन्ना तुका कळपा सगळे भायले खूब जाणां भायल्या मालभाटाच्या वाठारांत हे आसा धंदो करता आपोलोचे हितून. तेन्ना केन्नाच आमचे स्थानीक मालभाटकारान जावं आमचे टॅक्सी एसोसिएशनान खंयच्याच एसोसिएशनान ना आमच्या आमदारान तुका त्या मनशाक केन्ना त्रास करूं ना. जो तुजे कडेन कोण येयल्लो आसा पळय जो रेंट कार ऑपरेटर तो स्थानीक जावन आसा, तेजें नांव सागर काटावकर म्हणून. जो स्थानीक तो हितूनचो नावेलीचो रेजिडेंस तो रावता नावेली. बिझनस ताका दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान तो सुरावले तो बिझनस. एज फॉर द बिझनस सुरावले तेणी सुरावलेच्यान ऑपरेट करता. तेणी मालभाटान शॉप घेवन तो थंयच्यान ऑपरेट करता. सो आमचे इतलेच तेका ओपोज आसा. जो तेणी शॉपार घातला पळय तो टोटली इलिगल आसा एज फॉर द गव्हर्मेंट रुल्स एंड रेग्युलेशन आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या हेच्या प्रमाणे जो तुका दिल्लो आसा ते तेजे कडल्यान तुवें ऑपरेट करपाक जाय. सो तूं दुसरे कडेन ऑपरेट करपाक शकना. आनी बाबू आजगांवकारान आनी एक स्टेटमेंट केला तो SC भुरगो ताका त्रास करचो न्हू म्हणून. फकत बाबू आजगांवकारान सांगता आमी जितले आसा पळय हांगा जे सगळे वेगळे वेगळे धर्माचे आनी वेगळे वेगळे हेजे कास्टाचे आसा. सो आमी केन्नाच आमी पळोवंक ना जावं आमच्या आमदारानूय पळोवंक ना की बाबा तो खंयचो कितें. जेन्ना तो स्थानीक त्रास जाता पळय तेन्ना आमी हो प्रश्न आमच्या आमदारा कडेन रेज करतलो आनी आमदार हेजेर सोल्युशन काडटलो आमकां पूर्ण खात्री आसा. आनी आमची गाडी आसा सध्या तरी आमचे कडेन धंदो ना कमी आहा. आनी अशें समज रेंट कार इतली लागीं समज येत जाल्यार आमकां आनी आमची गाडी आनी कोण बसपाचें ना फाल्यां. कित्याक रेंट कार समज तांकां मेळटा इतली लागीं जाल्यार ते रेंट कार करता जाल्यार वयतले. ताका लागून आतां गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आनी आमचे लोकल MLA कडेन मागता आनी बाबूकय सांगपाक सोदता की तेंची कंडिशन कितें आहा पळय तें तूं पयलो पळय आनी मागीर तेंचें कितें आहा तें दवर. नाल्यार तांकां आपली स्टँडार वचून तांकां यूज करनी न्ही गाडयो. कित्याक दुसऱ्या लिटू कित्याक येवपाक जाय. आमकांय खूब प्रॉब्लेम जाता. आमी आतां 40 जाण मालभाटकार आसात. मालभाटकार जे भुरगे आसा पळय ते आमचे हांगा गाडी चलयतात ड्रायव्हर म्हणून. तांकां तरी धंदो करपाक दिवचो न्ही जाय. इतले लागीं मालभाटकार आसून तांकां कांय ना. ते दुसऱ्या जाग्यार चलून पोट भरतात आनी आमचे 40 मेंबर जे आहा पळय तेंचे 40 फॅमिली हेजे चलतात. फाल्यां समज लागीं येयले जाल्यार आमकां कोण हें करपाचें ना. हरशींच आमकां धंदो ना हांगा.
ताणें एक सागर कटावकर म्हणून ताणें रेंट काराचो बिझनस केलो आनी एंटायर पार्किंग ताणें आपल्याक अलॉट केलो. आतां रेजिडंट्सांक हांगा आमकां पार्किंगूच मेळना. आमकां सद्दां रेजिडंट्साची आनी शॉप ओनराची सद्दां झगडी जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि भक्ती पैबाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोण खोतीगांव पैंगीण आशिल्ल्या ग्राउंडाची अवतिकाय जाल्या. कितल्याशाच खेळा मंत्र्यांनी ताची सुधारणा करपाक हात घातलो, पूण अजून मेरेन जालें ना. कंत्राटदाराक बदली करूनय हे काम जायना. हाका लागून थळाव्या नगरसेवकांनी खंत उक्तायल्या. काणकोण तालुक्यांतल्या पैंगीण पंचायत वाठारां पोटकी हांगासर हो ग्राउंड आसा आनी हो ग्राउंड गेली कितलीशींच वर्सां जालीं अजुनूय गुचू त्या स्वरुपान चलत आसा. एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार ह्या ग्राउंडा खातीर जवळ जवळ 4 स्पोर्ट्स मिनिस्टरांनी म्हणटा तशें आपलें हांगासर योगदान दिलें आनी आपल्या पद्दतीन कामूय केलें. पूण दुर्दैव अशें की हें काम मुखार वचच ना, थंयच्या थंय घुंवतूच रावता. जेन्ना हें काम सुशेगाद उरलें, सामकें सुस्त जालें, त्या वेळाचेर काणकोणांतले कांय लोक गोविंद गावडे स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन गेले आनी त्या वेळाचेर तांचे कडेन हो विशय केल्या उपरांत जो हांगासर कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू जाल्लो तो कॉन्ट्रॅक्टराक चेंज करून गोविंद गावडे ह्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरान हें काम नव्यान सुरू केलें. पूण दुर्दैव अशें की सद्याक जें काम चल्लां तें सामकें बाबत चल्लां. हांगासर बिल्डिंगे खातीर जें फुटिंगाचें काम चलता फावंडेशनाचें तें पॉयंट सारकें ना, मेळत तशें आसा. अशा पद्दतीन प्रॅक्टिकल हांगासर स्वता कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो गांवडोंगरीचो सरपंच दिल्लो देसाय, त्याच बरोबर नगरसेवक शुभम कुमारपंत हांच्यांनी ह्या वेळार भेट दिवन उघड केलें आनी अशा स्वरुपान जर काम केलें जाल्यार येणाऱ्या 2-3 वर्सां हें काम जावचेंच ना आनी जरी केलें जाल्यार तें वांगडे तिकडे आनी बाबत जातलें. काणकोण खोतीगांव पैंगीणीच्या पोटकी गांवांत ग्राउंडाचेर सरकाराची आडनदर आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. भुमिपूजन केलें पूण बांदपाक अजून सुरवात जावंक ना. खेळा मंत्र्याक कळयल्या उपरांत तांणी कंत्राटदाराक बदली केली आनी हो ग्राउंड परत बांदपाक सुरवात केलो, पूण अजून मेरेन तरी कांयच अतापता ना. ड्युटी कोणाची? आमी समज वचोन तुगेले एक मिनिस्टराक मेळोन तें काम स्टार्ट करपा जाल्यार ऑनरेबल आमगे MLA आहा काणकोणचो, तेणी कित्याक वचोन करची न्हू? हे सगळी लोकांनीच कित्याक प्रश्न घेवचे? जेन्ना तुमी एक कन्सर्न आमदार म्हण आहा तेन्ना तुमी हो प्रश्न घेवन जातासलो न्हू. पूण हिंग फक्त कितें आहा, एकमेकांक दुखोवपाक काम चालू आहा. हो ग्राउंड होच पाड पडोन मागीर तेजेर कितें येवपा आसलें तशें कितें आसलें दिसता इंटेंशन. पूण आमकां कितें, आमकां फक्त काणकोणकारा मतलब आमकां फक्त तुगेले गांवचो डेव्हलपमेंट जाय, आमकां खंय तरी काणकोणकार बऱ्याक पावलो जाय. आमी त्या विशया लागून आमी काम करता. कित्याक दुसरें हांव स्पेशल तुमकां मेन्शन करता की हो जो ग्राउंड आहा तेका 4 काय 5 फावटी सर फावंडेशन जालें, घालत आहा फावंडेशन. पूण लास्ट टायम 2021 जेन्ना गोविंद गावडे ट्रायबल मिनिस्टर आसलो तेन्ना गोविंद गावडेनच तुगेलो एक ग्राउंडाक सँक्शन केल्लो 2021 3 करोड एका आनी 3 करोड बेताळ देवळाक. ते नंतर सावन प्रोसेस तुगे वर्क ऑर्डर मेळपाक मातशें लेट जालो आनी तुगेलो प्रोसेस डिले जालो. पूण आमकां सहकार तुगेर आसा. आपूण वड तो वड तशें उरपाक जायना. कन्सर्न मिनिस्टर जाल्यार तेका वचोन तुमी मेळोन तुगे ड्युटी आसली ती काम स्टार्ट करपा आसलें. पूण हिंगा फक्त एकमेकाचेर दुखोवपाचें चालू आहा. 5 वर्सां लोक निवडून कितें येता, 5 वर्सां काम करपाक. काम करा, जायना जाल्यार घर बसा. असो हो केल्लो 1980 दोन हे करून श्रमदानान हो ग्राउंड केल्लो. ग्राउंडा खातीर ही जमीन न्ही, ही खरा हावजिंग बोर्डा खातीर जमीन हे केल्ली, प्रपोज केल्ली. तरी सुद्दां ह्या गांवच्या लोकांक दिसलें की ह्या गांवांक ग्राउंड ना म्हण लोकांनी मागीर ग्राउंडाचेर येयले आनी ग्राउंडाचेर येयले नंतर हो 4 स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाले दिसता म्हाका. 4 स्पोर्ट्स मोहन क्रुजान हे पयलीं फावंडेशन स्टोन घातलेलो. मोहन क्रुजान घातल्या नंतर तेजे नंतर परत 3 जाले, 3 घातलं. त्याच प्लेटीनी मातशें बिल्डींग जाता आशिल्ली, फावंडेशन स्टोन घालता पळय त्या प्लेटीनी हे जाता आशिल्ली. पूण आज पर्यंत हो बिल्डींग जडपाक कारण कितें तर आमचो डेव्हलपमेंट हो जाता काय ना हें पळोवपा जाय. गांवचो जो लोकल MLA आहा तेणी खरें म्हळ्यार हितून इनिशिएटीव घेवपा जाय आशिल्ली, ती घेयना. जेन्ना 2021 इद्दोर आमदार जालो त्या टायमार इद्दोरान हेजे हे काडले, पास काडले की ग्राउंड आनी तो हेजो देवळाडेन बेताळा देवळाडेन 3.5 कोटीचो. त्या दिसा सावन हो इद्दोर गेल्या नंतर तेजो हो आज म्हणल्यार बंद आहा. आनी बंद आसा आनी आतां चालू जालां म्हणटा. आतां चालू जालां हें फक्त गोविंद गावडे लागून चालू जालां. गोविंद गावडे जेन्ना आमी मेळ्ळे तेन्ना गोविंद गावडे मदीं बंद जालें तेन्ना काम सांगलें आपण कॉन्ट्रॅक्टर सब कॉन्ट्रॅक्टर चेंज करपाक लायता कॉन्ट्रॅक्टर सांगून आनी आपण काम स्टार्ट करता. आनी त्या प्रमाणे तेणें काम स्टार्ट केलाय बी. पूण काम डिले जावपाक कारणीभूत
लोकल एमएलएन पयलीं थंय लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. लोकल एमएलएन लक्ष घातलें ना म्हणून तो असो डिले जायत गेल्लो. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. पावसाचो हंगाम वाडत आसा आणि फुडले कांय म्हयने गोंयांत नुस्तेमारीक बंदी लागू जातली. 1 जून सावन नुस्त्याच्या संख्येची राखण करपा खातीर आणि फुडल्या पिळग्यांक ह्या गरजेच्या स्त्रोताचो लाव मेळत रावपाक शकता हाची जतनाय घेवपा खातीर नुस्तेमारी करपाक बंदी आसतली. ताका लागून ह्या वेळार थळाव्यांक आणि पर्यटक ह्या दोगांयकूय ताजें नुस्तें नासतना रावचें पडटलें. नुस्तेमारी उद्देगाक आदार दिवपाच्या हेतान सरकारी अनुदानां म्हत्वाची आसली तरी नुस्त्याचे दर पयलींच वाडत आसात. हाचो मातसोसो व्हडलो वांटो निर्यात जाता. कांय रेस्टॉरंटांनी धाडटात आणि फकत थोडो वांटो गोंयकारांक मेळटा. हे पाटी मातशें सिजन बरें गेलें ना कित्याक वारोय बी गेला जाय तो आनी 14 दीस आमगे ते दीस गेले वाऱ्यांत गेले कितें मेळटा काय म्हणून लास्टा तुका थोडे वेळ रावले जाय जावं कितें मेळटा काय म्हणून घर बसतलो आनी कितें जाता काय म्हणून जावना घर बसोंक ना आनी सगळे ऑलमोस्ट चल्लो आसा म्हणटा मान्याकूय तेशी हे करून पगार दिन धाडले. आतां म्हळ्यार कितें मेन आहा तें म्हणटा सिजन कमेस जावपाक आमगे मावथ ऑफ द रिवर तें इतू वर्सां पयलीं पेंडींग आमगे प्रोजेक्ट पयलींच जायते इन्सिडेंट जाले थिंगां कोणूय लक्ष ना हा म्हणटा जाल्यार ते शिकून जालें आमचे वर्स गेलीं कोण हें खबर करना करपाची. सो त्या मेन सारकें भितर मावथ ऑफ द रिवर खंयच्या टायमार येवपा तुफान जालें आमकां भितर येवपा मेळटा आनी भायर वचपा मेळटा खंयच्या टायमाचेर. सो आमकां सगळ्या टायमाचेर आमकां थिंग रावपा पडटा उदका लागून आमकां रावपा पडटा. बरें पूण तूं आतां मातशें सुरेशन कितें आहा येवपा लेट जाता कित्याक आमी तांकां वचोन हाडटाय बसीचे बी हाडटाय. सो ती फेसिलिटी कितें केली जाल्यार गोवोरमेंटान मातशें कितें जातालें कित्याक ताका आमी फारीक करून बसीचे हाडटाय आतां. तळाव्यांक योग्य दरान नुस्तें मेळटलें हाची जतनाय सरकारान घेवपाक जाय. निमाणे करदातेच ह्या अनुदानांक तेंको दितात आनी मुखेल भर गोंयकारांचेर आसपाक जाय. गोंयच्या संस्कृतायेंत आनी आहारांत नुस्त्याचो म्हत्वाचो वांटो आसून हाचे कडेन आडनदर करची न्हय. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, डायलन रॉड्रिगीस, साहिल नाईक आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. साधारणपणान आयसीसी म्हूण वळखतात ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिशद फुडल्या म्हयन्या सावन खेळाची नवी परिस्थिती लागू करपाक सुरवात करतली. जून सावन टेस्ट मॅचींनी आनी जुलय सावन आंतरराष्ट्रीय धव्या बॉलांच्या खेळात अद्ययावत खेळपाची परिस्थिती प्रभावी आसतली अशें आयसीसीन जाहीर केलें. ह्या बदलान वन डे मॅचीन एकाच बॉलाचेर पुनरागमन करपाचो आस्पाव आसतलो. आयसीसीन वांगड्यांक दिल्ले संदेशान कन्कशन रिप्लेसमेंट नेमान बदल तशेंच बाउंड्री लायन कॅच आनी DRS कलमा संबंधीच्या नेमान कांय किरकोळ बदल करतले अशें जाहीर केला. गोवा 365 खातीर ओमकार देशप्रभू. पावस तात्पुरतो बंद जातलो आणि सूर्य परतून आयिल्ल्यान हवामान उष्ण जाला. हो सुको काळ उण्यांत उणो 1 सप्तक उरतलो असो अदमास IMDन उक्तायला. केन्ना केन्नाय हलको पावस पडूं येता पूण उटंगराचो वा सतत पावस पडपाची शक्यताय ना. IMDन म्हयन्याच्या पयले आनी दुसरे तारखेक येल्लो अलर्ट जारी करून त्या दिसांनी कांय कडेन उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. पावसान खंड पडिल्ल्यान तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा. आयतारा IMDन चडांत चड 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 28 डिग्री सेल्सियस तापमान आसपाचो अदमास उक्तायला. दिसाची उंचाय उण्यांत उणी 6 तारखे मेरेन सुमार 33 डिग्री सेल्सियस उरपाचो अदमास आसा. तशेंच येता त्या सप्तकान रातचे तापमान 28 अंशा लागीं उरपाची शक्यताय आसा. आर्द्रतायेची पातळी वाडूं येता जाका लागून तापमान प्रत्यक्षान आशिल्ल्या तापमाना परस उष्ण दिसपाक शकता.
लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला. पावसान थोडो विसव, उष्ण तापमानाक लागून सूर्याचे परत दर्शन. 1 आणि 2 तारखेक येल्लो अलर्ट, कांय कडेन उटंगराचो पावस, हलक्या पावसाचो अदमास. उटंगराचो वा सतत पावस पडचो ना. आयतारचे तापमान 33 ते 28 डिग्री सेल्सियस. चड आर्द्रतायेक लागून उष्णताय जाणवतली. गरमी आणि आर्द्रता आड खबरदारी घेवपाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.